मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतली आयची वाचपां आमकां स्वताचें जिवीत हो स्वतान चलोवंक आमंत्रण दिता वा उगडास कोत्ता. आनी हें स्वत कितें जावन आसा, हें स्वत जावन आसा जेजू, द रियल ट्रूथ. आमकां ताचो पाटलाव करूंक उगडास कोत्ता. कित्याक पयले वाचपान आमकां सांगलां, तुमी जाल्यार जो संदेश ओरोमांक थान तुमी आयकला, तो जो संदेश आमी ओरोमांक थान आयकला तोच संदेश आमी आमच्या जिवितान नियाळून आनी पाळूंक जाय आनी ते प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आनी तो संदेश जावन आसा शोब आमचे भाशेन जालो, रोगत मास आनी जियेलो आनी आमचे पासत मरून पुनो जिवन जालो. होच संदेश आमकां दिलोलो आसा आनी होच संदेश आमी जिवंक जाय. आनी हे संदेशा प्रमाणे जियेता आसतना आमकां जे परी शुभ वर्तमानान जुवांवाक हे प्रश्न विचारले, तूं कोण, वो तूं कित्याक अशें कोत्ता, तशें आमकांय प्रश्न विचारतले जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता. जेजू दिता ते स्वताक आमी रिगून रावता. तर आमचो जबाब कशे भाशेन जातलो, जुवांवान आमकां दाखयला. जेन्ना ताका विचारता तूं प्रवादी, तूं एलिजा, तो तूं कोण, आनी तो आपले विशय सांगता. हांव जावन आसा तो ताळो जो ओराण्यान व्हडल्यान बोब मारता पळय तो. म्हटल्यार आमी देवाची खरी पाटलावदारां वा आमी जेजूची खरी पाटलावदारां अशें म्हणून आमी दाखोवन दिवंक जाय. अशें जुवांव दाखयता आपल्या उतरांनी आनी तशेंच आपल्या कोन्यांनी. तो म्हणना हांव तो क्रिस्त तुमी सोदूंक आयल्यान तो ना, कित्याक आमी जोणेकली क्रिस्त कशें दुसऱ्यांच्या जिवितान तशेंच आमी जिवंक जाय. पूण आमी म्हणना हांव क्रिस्त आनी जेजूक नाकारता, पूण आमी जेजू भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय आनी जेजू भाशेन आमी जिवंक जाय तें तो उगडास करता. तशेंच ताका फुडें विचारता, तो तूं अशें कित्याक कोत्ता, कोणाचे आदारान कोत्ता, आनी तो कितें सांगता, हांव उदकान कोत्ता, पूण म्हजे वन व्हड कोण येतलो ताची पांयाची वादी पासून सोडूंक म्हाका तशें फावना. तशेंच आमकां परत उगडास कोत्ता की आमच्या जिवितान आमी खालती रावंक आनी देवाचो वावर फुडें व्हरूंक. कित्याक केन्ना केन्ना आमकां दिसता आमी देवाचो वावर कोत्ता म्हटल्यार आमकां तें वर मेळटा. ना, देवाचो वावर कोत्ता आसतना आमकां लोकूय आमची स्तुती कोत्ता आसतली, पूण आमीय तांकां सांगूंक जाय, वय हांव दुसरें कोणाचें कांय करना, हांव देवाचो वावर कोत्ता. देवानूच म्हाका हो वावर करूंक आमंत्रण दिलां. आनी ताच्या लागून आयज जेन्ना हांव म्हजे ऑर्डिनेशनाचो 10वें वर्स समारंभता, तुमचे लागीं विनोदी करता म्हजे पासत मागूंक की देवाचो हो बरो वावर सदांच खालतेपणी ल्हानविकायेन तो करूंक आनी देवाकूच महिमा दिवंक. आमेन.